टुगेदर फॉर मोपा टॅक्सी असोसिएशनाच्या 4थ्या दिसा पेडणे सरकारी संकुला मुखार धरणे आंदोलन सुरू आसा। शेनवारा मेरेन हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार खर आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी पेडण्याच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी दिल्या। पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक असोसिएशना वतीन निवेदन दिल्या। ह्या निवेदनाक सरकारान 6 मे मेरेन मुजत दिल्या। सरकारान टॅक्सी वेवसायिकांक टॅक्सी स्टँड दिवचो तशेंच आनीकूय हेर 6 मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकारा सयत टॅक्सी वेवसायिकांनी केल्या। आयज आमकां 4 दीस जाले आमी स्ट्रायकार बसले। 2 दिसा ग्राउंडार बसली। पयलीं 144 लागले आमी हांगा आसा 2 दीस जाले। आमी सकाळीं येता सांजचे वयता। आमच्या घरा कडेन कामूय जायना, भुरगीं आहा थंय आनी आमी ह्यो गाडी घेतल्या एज अ सोर्स ऑफ इनकम। टायमपास आमी घेवना ना तेन्ना आमी आतां गाडी लावपाच्योच कोणा। आमकां तर स्वताचो हक्काचो कावंटर आमी झगडत आसा। आतां सगळे आमचे भाव आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी लोन काडून घेतलेले आसा। आमकां आतां इन्स्टॉलमेंट आसा, ड्रायव्हर आसा, तो आमी कसो फारीक करपाचो हें आमी आमदाराकय विचारपाक सोदतात आनी CMाकय की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन आमचो रिक्वेस्ट टॅक्सी स्टँड येलो ब्लॅक आमकां दिवचो। कारण आमी थंय गाडी आमची स्वताची चलोवपाक शकतली कारण फाल्यां आमच्या भुरग्यांक आमी कशी शिकयतली। आमी हो सोर्स ऑफ इनकमच म्हण घेतला न्हू। सगळे आतां हे भुरगे आतां फक्त एक स्टँडा खातीरच आमकां स्टँडच जाय आनी आमकां कांय नाका। आनी 144 लायले काय आमी ग्रावंडा वयल्यान हांगा येयली धांवून। हांगासर म्हळ्यार आमी दनपार तिनपार रावूंक शकना ना न्हय हे वताक सामकें आनी जेवतली तरी खंयची परत धांव धपड येता। सो आमकां एक स्टँडच जाय आनी आमचो डिमांड कांय ना, येलो ब्लॅक स्टँड आमकां दिवचो। आमी आतां जानेवारींतल्यान ग्रावंडार बसत आसात। जानेवारीसून प्रत्येक खंयच्या स्ट्रायकाक आमी आसतात। आमी बायल मनीस म्हणटा सुद्दां हेंचे वांगडा रावता कारण आमी गाडी घेतली, आमी सुद्दां फाटले थंय चलोवंक शकतली। आमी आतां लायसन्स काडले, प्रोफेशनल गेले, बेस्ट केलो, फक्त आमच्या पोटा खातीर आमी हो केला एज अ सोर्स ऑफ इनकम। दोनूय आमदारांनी जे कडेन मागणी करता की तुमी तरी हो विशय धजाक लावचो। 3 ते 4 फावटी आश्वासनां दिली। आश्वासनाच्या आधाराचेर लोकांनी गाडयो काडल्यो, अजून स्टँड मेळना। दोतोर जितेंद्रान सांगला त्या भशेन कर्जां काडून लोकांनी घाण दवरल्यात दागिने आनी ह्या दागिन्यांचो आज इन्स्टॉलमेंट भरचो पडटा सर। प्रत्येक जण रडटा। आतां आयिल्लो मनीस हो आंदोलनात सहभागी जाले प्रत्येक जण विचारता नवीन डेव्हलपमेंट, 10 मिनटान फोन येतात नवीन डेव्हलपमेंट कितें जाला, नवीन डेव्हलपमेंट कितें जाला, कोण खंय राजी जाता। सो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग सम आन्सर सोल्युशन ऑन इट। प्रत्येक जण आतुरतेन वाट पळयत रावला की सरकारा कडल्यान कधी तरी एक निरोप येतलो म्हणून। तो जायना, ही दुर्दैवाची गजाल। सरकारान ह्या युवकांचो अंत आनी बगचो न्हय, इतकीच मागणी आसा। आणि आमकां चड वेळ हांगा ह्या आंदोलनाक दवरचें न्हू कारण लोकांनी आपणा घरातले वस्तू भांगारा सगळी घाण दवरून गाडयो हाडल्या, तेंचो इन्स्टॉलमेंट कोण भरतलो हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक आसा म्हजो। खंयच्यान अरेंज करपाचे तेंच्यांनी पयशे इन्स्टॉलमेंटाचेर जर गाडयो जर घरा कडेन दवरच्यो पडले जाल्यार अशें आमकां एक हक्काचें आमी स्थान मागला ते कायद्याच्या प्रमाणे ते आमकां दिवचे बेगिना स्टँड नोटिफायड करचो आनी जास्तीत जास्त ह्या सगळ्या पेडण्याच्या भावांक आत्मनिर्भर जावचे असो तांकां एक सरकारान बेनिफीट दिवचो, इतकीच मागणी आसा आमच्या कडेन।